Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. नमस्कार, हांव योगेश आनंद केळकर, एक्टिव्ह म्हापसा सिटीजन संघटनेचो अध्यक्ष. हो जो निवडणुकीचो प्रचार चल्ला तितून एक नवो डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिसून येता गोंयभर. जे कॉन्क्रीटचे स्ट्रक्चर आसा जसे की फ्लायओव्हर, पूल, थंय अशें दिसून येता की कांय पक्षांनी आपले स्टिकर हाडून दसयला, कांय मागीर दुसऱ्या बुधवंतांनी हाडून ताजेर काळे फासला. हे पक्ष गोंयांत नवो बदल सकाळ सांज हाडपा खातीर येयल्या, पण गोंयकारांक सकाळ सांज हे सगळें पळोवचें पडटा. तशेंच गोंयाची सोबीतकाय पळोवपाक जे पर्यटक येता तांकांय हे पळोवचें पडटलें आनी तांचो खंय तरी भ्रमनिरास जातलो. हांव ह्या पक्षांक सांगूंक सोदतां की तेंच्यांनी होर्डिंग्स लावची, एक 4 पयशे कोणाक जोडपाक चान्स दिवचो, कोणाक भाडें मेळटलें, म्युनिसिपालिटी तशेंच पंचायतींक खंय तरी रेव्हेन्यू मेळटलो. हे जे ते करतात ते गोंयचे अस्मिताय आनी संस्कृतायेन बसना. हो मुद्दो खरो तर आनी दुसऱ्या खंयच्या तरी पक्षान जे गोंयकारपण जे वाचूंक सोदता तांच्यांनी काडूंक जाय आसलो, पण अशें दिसता की ह्या निवडणुकीच्या वातावरणात सगळे आपली पोळी भाजपाच्या हितून मग्न आसात आनी गोंयचे कोणाक पडून गेल्ले ना. ह्या पक्षांचे जे गोंयचे फुडारी आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की तुमचे जे फुडारी बाकीचे फुडारी आहा तांच्या फक्त फुडें फाटी नाचप हे तुमचें काम न्हू, आनी तांच्या कडल्यान आपली पाट थापटून घेवप. गोंयची संस्कृती कितें हें तांकां समजाया आनी तांकां सांगा की गोंयान असले खपोवन घेवचे ना आमी. गोवा एक वर्ल्ड क्लास टुरिस्ट डेस्टिनेशन आनी गोंयान असली कर्मां करची न्हू. हे जे आसा हो एक इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी एक्ट. जर तांच्यांनी हे थांबोवंक ना जाल्यार आमी दोन्ही नॉर्थ आनी साऊथ गोवाच्या कलेक्टरा कडेन तांची रिटर्न कंप्लेंट करतले. आमी तांकां 5 दिसाचो टायम दिता की तांच्यांनी हे सगळे खंय खंय स्टिकर मारल्या ते आतां बेगोबेग हटोवचे. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.